नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश बामणकर। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी नजर मारूया हेडलायन्साचेर। श्रीपाद भाऊचो आयज सलग 6वे फावट उत्तर गोंयच्या खासदारकीचो सोपूतविधी। केंद्रीय मंत्रिमंडळात परतून संद मेळपाची शक्यताय। नरेंद्र मोदी हांचो जातलो सेगीत तिसऱ्या खेपे प्रधानमंत्री पदाचो सोपूतविधी। साबार देशांचे मुखेली सुवाळ्याक हाजीर रावचे खातीर पावले दिल्लीत। एसटी समाजाक लागूनच दक्षिणेत भाजपाचे धेंपेचो पराभव। एसटींच्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय करपाचे काँग्रेसीचे उतर। गरज पडली जाल्यार एसटी मुख्यमंत्री। गाकुवेदाचे रुपेश वेळीपाचो दावो। केपेच्या किटला वाठारांत बेब्यांची शिकार करतना दोगांक रान अधिकाऱ्यांनी केले अटक। बेब्यांसयत हेर सामान केले जप्त। फुडलो तपास चालू। एकतीस मेची डेडलायन चुकल्या उपरांत दिल्लीत दुसरी डेडलायनूय सोंपली। काकुलो मॉल जंक्शन बंद आशिल्ल्यान वाहन चालकांक सोंसचे पडटात त्रास। राज्यात शेनवार आनी आयतार घोग्यांनी पावसाची शक्यताय। हवामान खात्यान जारी केला रेड अलर्ट। राज्य आपत्ती वेवस्थापनान जाहीर केल्या फोन नंबर। आणि आता खबरो विस्तारांत। एनडीए संसदीय पक्षाचे मुखेली नरेंद्र मोदी हांचो आयज 7:15 वरांचेर तिसऱ्या खेपे प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतले। ह्या सुवाळ्याक शेजारच्या राज्याचे फुडारी धरून 9,000 गेस्ट हाजीर रावतले। ते खातीर दिल्लीक कडक सुरक्षा बंदोबस्त केल्या। राष्ट्रपती भवनाच्या वाठारांत हो सोपूतविधी जातलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी हांकां प्रधानमंत्री पदाचो तशेंच केंद्रीय मंत्रिमंडळांतल्या वांगड्यांक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दितली। दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपोचो एसटी समाजाक लागून पराभव जालो। राजकीय आरक्षण दिता म्हणून सांगून बीजेपीन एसटींच्या दोळ्यांक उदक लायले। गाकुवेद आनी शेड्यूल्ड ट्रायब ऑफ गोवाचे सरचिटणीस रुपेश वेळीपाचो दावो। काँग्रेसीच्या उंचेल्या फुडाऱ्यांनी खंय एसटींचे प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलां, तशेंच गरज पडली जाल्यार एसटी मुख्यमंत्री करपाचोय सांगला अशें म्हणून वेळीप उलयताले। 2011चे बाळी आंदोलना उपरांत गोंयचो एसटी काँग्रेसी कडल्यान पयस केलो आनी तांणी भाजपाक तेंको दिलो। मात फाटलीं 10 वर्सां भाजपान एसटीची निराशा केल्ल्यान आमी हे फावट काँग्रेसीक मतदान केल्ल्याचे गाकुवेदाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपान सांगले। एसटीक राजकीय आरक्षण दिता म्हूण सांगून अमित शाहान फटयले म्हूण वेळीपाचो आरोप। काँग्रेसीच्या उंचेल्या फुडाऱ्यांनी एसटीचो राजकीय आरक्षणाचो तशेंच एफआरसीचो प्रश्न सोडोवपाचो आश्वासन दिल्ल्यान आमी गांवागावी बसका घेवन लोकांक काँग्रेसीक मतां मारपाचें आव्हान केलें। वेळ पडलो जाल्यार एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री करपाचो खंय काँग्रेसीन सांगिल्ल्याचो वेळीप सांगता। 2011 पयलीं आमचे एसटी बांधव काँग्रेसीक सपोर्ट करताले आनी 2011चें जें आंदोलन जालें बाळ्ळें आंदोलन तेजे नंतर आमचे सगळे जे वोटर्स आसा एसटीचे मॅक्झिमम वोटर्स बीजेपीक शिफ्ट जाले। जेन्ना 2012 बीजेपी सरकार आयलो आनी 2014 सेंटराक बीजेपी सरकार आयलो, ह्या लोकांची अपेक्षा आसली की आमचे पेंडींग डिमांड आसा, शेड्यूल एरिया नोटिफिकेशन जावं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावं, आमकां फंड जो आसा 2500 कोटी मेळपाक जाय, तशेंच आमचे फॉरेस्ट एक्टा खाला जे आमचे फॉरेस्ट क्लेम्स आसा 9,500 त्यो आमकां मेळना। हे सगळे मुद्दे जे आसा 10 वर्सां ह्या सरकारान लटकयत दवरले आनी ताका लागून जेन्ना आमचे फाटले 2 वर्सां आमचें आंदोलन जालें आनी जेन्ना आमी आझाद मैदानाचेर जेन्ना हंगर स्ट्रायक केलो आनी तो कॉल ऑफ केलो तेन्ना आमी घोशणा केल्ली की आमी डिफरंट स्ट्रॅटेजी प्लॅन करून बीजेपी सरकारा एगेन्स्ट काम करतले, कित्याक ह्या सरकारान आमकां फटयला म्हणून। कित्याक तर जेन्ना अमित शाहान सांगलें की डिलिमिटेशन कमिशन बसून आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय तो सुटयतलो म्हणल्यार पार्लमेंटरी इलेक्शनाच्या पयलीं,
पूण त्यांनी तें करूं ना आनी त्यांनी शेवटी आमच्या दोळ्याक उदक लावपाक त्यांनी एक बील हाडलें त्यांच्या कॅबिनेट डिसिजन घेवन आनी आमचो फसवणूक केली. सो तेन्ना आमी ठरयल्लें, आमी गांवागांवान वचून आमच्यो मिटींग चालू जाल्यो, 130 आमी मिटींग घेतल्यो आनी लोकां मदीं आमची जागृताय जाल्ली. आनी जेन्ना इंडिया अलायन्साचे काँग्रेसीचे जेन्ना सेंट्रल लिडर येवन आमकां ठोस आश्वासन दिलें की 1 वर्स भितर हो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय ते जाग्यार घालतले म्हणून, तशेंच ज्यो आमचे शेड्यूल एरिया नोटिफाय करतले 9,500 जे आमचे फॉरेस्ट रायट क्लेम्स आसा त्यो ते सेटल करतले आनी जो फंड आसा 2,500 कोटी आमकां मेळपाक जाय ट्रायबलाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर ते तेणी करतले म्हणून जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें आनी तेणी इतले पर्यंत सांगलें की आमी फुडें गरज पडली जाल्यार आनी फुडें आमी एसटीचो CM सुद्दां आमी करपाक रेडी आसा म्हणून, तेन्ना आमी एक कॉल दिल्लो लोकांक, आमचे जे ST बांधवांक, की हे फावटी आमी BJPक बुद्ध शिकोवपाक जाय आनी हे फावटी आमी इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट कॅप्टन विराटो फर्नांडीस आनी बाब रमाकांत खलप हांकां सपोर्ट कर म्हणून आमी कॉल दिल्लो. कित्याक तर कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाची गरज आसली. आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसा जे आमकां मेळटा, रिजर्वेशन जावं बाकीचे रायट्स आसा, फंड जावं, ते प्रोटेक्ट करपा खातीर हो कॉल आसलो. आनी ह्या इलेक्शनाक होच एक मुद्दो आसलो, सगळे पार्टी एकठांय आयिल्ले आनी कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपा खातीर, ताका लागून आमी हो कॉल दिल्लो. आनी तो कॉल दिले नंतर आयज जो रिजल्ट आयला तितून आमकां दिसून येता की मॅक्झिमम ST लोकांनी स्पेशली सावथ गोवान काँग्रेसीक सपोर्ट केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. केपेंच्या किटला वाठारात शुक्रारा मध्यान राती बेब्याची शिकार करपी 2 जाणांक रान अधिकाऱ्यांनी अटक केली. बेब्यांसयत शिकारेक वापर केल्ले हेर सामान रान अधिकाऱ्यांनी जप्त केले. फुडलो तपास चालू आसा. पुराय देशात कायद्या प्रमाण बेब्यांची शिकार आणि तस्करी करपाक बंदी आसा, तरी लेगीत कांय लोक ही कृत्या करतना सापडटात. शुक्रारा मध्यान राती केपें तालुक्यांतल्या किटला वाठारांतल्या रानात बेब्यांच्या शिकारेक गेल्ल्या वेळी वाठारांतल्या एल्ड्रिक फर्नांडीस आणि जेम्स पेरेरा हांकां दक्षिण गोंय वन विभागाच्या पिसोणे रेंजीच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. शिकार केल्ल्या बेब्या सयत शिकारेक वापरिल्ले हेर सामानूय राना अधिकाऱ्यांनी जप्त केले. फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती पेट्रोलिंगार आशिल्ल्या पिसोळे रेंज फॉरेस्टाच्या टीमीक 2 संशयीत सापडले. हे दोन्ही संशयीत आराळी तळप किटल हांगा बेबे धरता आसतना तांकां सापडले. तांचे कडेन साहित्य मेळ्ळें, तातूंत भितर 2 तांचे कडेन हेडलॅम्प आशिल्ले आनी बेबे आशिल्ले आनी फॉरेस्टान हांकां दोगांयकय अटक केल्ली आसा. ही कारवाय नारायण वांयगणकर RFO, सुनील वेळीप RF आनी शैलेश देसाय FG ह्या टिमीन केल्ली आसा. आनी आतां तांकां हे दोनी जे संशयीत आसात तांकां सेक्शन 9 आनी सेक्शन 39 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ह्या कलमा खाला अटक केल्ली आसा. हाज्या मुखार तांकां कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले आनी रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले. हे दोनी जे एक्यूज आसात हे वेळ्ळी गांवचे आसात आनी तांची नांवां आसा युल्ड्रिक फर्नांडीस आनी जेम्स पेरेरा अशी माहिती आमकां रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नारायण वांयगणकर हांणी दिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर. 31 मेची डेडलायन चुकल्या उपरांत काकुलो मॉल जंक्शन उक्तें करपाची आतां दुसरी डेडलायन सोंपली. स्मार्ट सिटीन हे म्हत्वाचे जंक्शन पुराय बंद केले तेन्ना 7 जूनाक हे जंक्शन उक्तें करतले अशें उतर दिल्लें, पूण हांगा आजून काम चालू आसा. ह्या जंक्शना वयलो चेंबर पुराय करून सध्या कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा. अजून ह्या जंक्शनाचेर कांय भागात कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा, जे फुडले 8 ते 10 दीस चलपाची शक्यताय आसा. हे म्हत्वाचे जंक्शन बंद आशिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. राज्यात शेनवार आणि आयतारा घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता आसा. देखून 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच 10 आनी 11 जूनाक ऑरेंज अलर्ट आसतले अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. गोंयांत फुडल्या 24 वरां भितर घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. ताका लागून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. उत्तंगराचो पावस पडपाचो आसा.
ताका लागून गोंय राज्य आपत्ती वेवस्थापन मंडळान आपतकालीन मजती खातीर फोन नंबरूय जाहीर केल्यात. तशेंच डायल 112 ची सेवाय उपलब्ध आसतली. 4 तारखेपासून आपल्या गोव्या भागावरती पावसाचं आगमन झालेलं आहे. आणि मान्सून सक्रिय आपल्या इथं दिसून येत आहे. आजच्या म्हणजे आज 8 तारखेला आपण जे हवामानाबद्दल जे अंदाजबद्दल आपण माहिती घेतोय त्याच्यानुसार आपण 8 तारखेला आणि 9 तारखेसाठी आपल्या इथं पावसाची जी इंटेन्सिटी किंवा पावसाचं जे प्रमाण आहे ते जास्त दिसून येणार आहे. या दरम्यान आपण जर फोरकास्ट जर बघितलं तर आपण हेवी टू व्हेरी हेवी रेनफॉल हे काही ठिकाणी आणि सोबत एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉल म्हणजे खूप जास्तीचा पाऊस हे तुरळक ठिकाणी हे आपण दोन्ही जिल्ह्यासाठी आपण सांगत आहोत. हे आज आणि उद्यासाठी आहे. यासोबत परवा आणि त्याच्यानंतरचे पुढचे 3 दिवस तेव्हा आपण म्हणत आहोत की हेवी टू व्हेरी हेवी रेनफॉल काही ठिकाणी. सो या दरम्यान जर याचा सारांश जर बघितला तर आजपासून ते पुढचे 4 दिवस पुढचे 5 दिवस आपल्या भागावरती पावसाचं प्रमाण हे सक्रिय दृष्टी राहणार आहे. रेट जेव्हा आपण म्हणतो ना एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉल म्हणजे 204 mm पेक्षा जास्त एका दिवसाचा रेनफॉल 204 mm पेक्षा जास्त जेव्हा होण्याची शक्यता असते तेव्हा त्या भागावरती आपण रेड अलर्ट देतो. कारण या संबंधी कसं असतं, या संबंधी त्या पावसाच्या सोबत काही गोष्टी म्हणजे काही ठिकाणी ट्रॅफिक जॉम होणे, त्यांच्या सोबत स्टेट डिपार्टमेंटला ज्या काही ॲक्शन्स घ्यायचे असतात, विजेचा काही ठिकाणी हे होऊ शकतो, खंडित होऊ शकते. सोबत त्या लोकांना म्हणजे आपल्या स्टेटच्या लोकांना सुद्धा त्यानुसार ॲक्शन घ्यायला पडते. सो हे ॲज पर आपले कलर कोडिंग्स आहेत. त्या दृष्टीने आपण आज आणि उद्या रेड कलर दिलेलं आहे. त्यानंतर पुढचे 3 दिवस आपण ऑरेंज अलर्ट दिले. शेनवारा सकाळच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून गिमयवाडो मोल्ले वाठारात आंब्याचो खांदो रस्त्यार पडलो. केरीच्यान सांकळे वचपी हो मुखेल रस्तो आशिल्ल्या कारणान कांय वेळ येरादारी आडकून उरली. उपरांत उजो पालोवपी दळान तो खांदो कापून कुशीक काडलो. मजगती शुक्रारा सांजेच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून ढवळी फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिष्ठान शाळे मुखाली संरक्षण वणट कोसळ्ळी. ही घडणूक शुक्रारा राती घडिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. पडली हॉल रात्री 8:30 पडले हांगा. कोणाक काय लाव जावना न्ही ना भुरगे दिसाचे जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो आसलो सामकें. राती हांगा उदक भरलें चॉकअप जालें थंय वयल्यान मातोश्या कडच्यान येता पळय उदक वयल्यान तें सगळें चॉकअप रिवर उदक. राती आमी येवन सगळे वाड्यावयले भुरगे आमी सगळ्यांनी येवन तें उदक काडलें हें केलें. खूब हांगा व्हडलें झाड मारलें, आमीच मारलें तें पंचायतीन हें करून झाड मारलें ना. तें झाड आशिल्लें आयज बिल्डिंगे पडटा आशिल्लें, व्हडलें झाड आशिल्लें मोठें. आनी कंपाऊंड हें आसा तें चिऱ्यांनी बांदिल्लें काय कॉन्क्रिटीन? कोंकणी रोड न्हू तो वॉल पयलीं चिऱ्यान बांदलें. पण आमी तें रिजोल्युशन घेतलां पंचायतीन आनी हेका PWD धाडलां आमी. PWD रिटर्निंग वॉल घेतलां. इवन हेजी सुद्दां NOC सगळें लायिल्लें आसा. पूण अजून जावंक ना. आतां मानून येतलो ना आतां पळय कितें करता. बरें बरें. इकडे सरपंच आसले आतां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 8 जून हो संवसारीक महासागर म्हटल्यार वर्ल्ड ओशन डे. मात दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार हेच दिसा वेळसांव दर्यादेगेर मेल्ल्या नुस्त्यांची रास पडली. थळावो आमदार आंतोन वाझान पारंपारीक नुस्तेकारां सयत वेळसांव दर्यावेळेर पळोवणी करून सरकारान ह्या घडणुकेची बेगोबेग दाखल घेवपाची मागणी केली. वेळसांव दर्यावेळेर मेल्ल्या नुस्त्याच्यो ह्यो राशी पळयात. संवसारीक महासागर म्हळ्यारूच वर्ल्ड ओशन डे दिसाचे हें दुर्दैवी चित्र. घडणुकेची खबर मेळटनाच थळावो आमदार आंतोन वाझ पारंपारीक नुस्तेकारां सयत पळोवणी करपाक पावलो. दर्यांत सोडिल्ले हानिकारक केमिकल्स तशेंच सिवरेजीक लागून नुस्तीं मरतात म्हणून नुस्तेकारांचो आरोप. कित्याक आयज वर्ल्ड ओशन डे म्हणटात आनी आयच्या दिसाक हें जावप म्हणल्यार हें सारकें दुख्खाचें. आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमचो जो पेली जो बाणाले तेणें एक ट्रिपार धाकटे अशें आपणाचे आमचो हुस्को दाखयला वेलसांवकाराचो. बाब पेली हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणें सांगलां तें क्लिपाचेर सांगलां जे गोबरे आसता ते जे कॅमिकल खाता आनी ते तिका बाणाले देखून शिंवता म्हण. सो हांव कितें म्हणूंक सोदता, जेन्ना आमचो MLA आसा
आनी हिंगाचे जी फिशींग कम्युनिटीचे जे हेड आसा तेणी कितें केला एका आमचे नुस्त्या मोत्ता ते स्टेप घेवपाक तेणे एक लेटर तरी केला MLA एक लेटर देखो केलो ना न्हू म्हणटा एक फोन देखो कॉल मारलो ना आमच्या सगळ्या जे यूथ आहा तेणी कॉन्टॅक्ट करूं पडटा हे काम करूं जाल्यार लिडरांनी कित्याक लिडर मुखार सरनाय कित्याक तुमगे इगो तुमचो इगो फाटल्या दवराय पयलीं हांव कितें म्हणून सोदता पयलीं लोकां गेले हेल्थ पयले इगो मागीर दुसरो म्हणटा तो आतां तो आमचो हे आहा तो जनरल सेक्रेटरी आहा तो कोण ऑलेन्सिया सिमॉन्स म्हणटा तो तेका लास्ट टायम देखून हांवें सांगलेलें बाबा तूं जनरल सेक्रेटरी आहा हेजो फिशरमॅनाचो एक लेटर तरी कर हांव म्हणटा एक प्रेसाची एक बायट घेयना तूं कित्याक फाटल्या लिपता तूं न्हिदल्या ते जाग जाय डिवायड एंड रूल कुशी दवराय हे कितें आतां आमी सॉर्ट आउट कोन्न हे आमगे बायले भुरग्यांनी एक सांबाळया ह्या फ्युचर आमगेलो ह्या भुरग्या माल पडटले हाल्या मुतले मोतले बट हे डिवायड एंड रूल कुशी सोन हे आमी मुखार सरया हे सांबाळपा आमी दर्यांत बुरशें उदक सोडपी संबंदीत कंपनीचेर कारवाय करची म्हणून आमदार आंतोन वागजाची मागणी ताणें खंय संबंदीत कंपनी मंत्री जिल्लोधिकारी उपजिल्लोधिकारी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच प्राथमीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्याकूय हे विशीं पत्र बरोवन कळयलां. हांगासर येवन हांवें सगळी इन्स्पेक्शनूय केल्लें कित्याक म्हाका एक व्हिडियो बी आसा हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें म्हाका बी हांगासर व्हिडियो आसा तेन्ना एलिस्टन बी आहलोलो आनी हांवें पयलें हांव आतां थंय हांगासर उदक आसा भरलेलें आसा भरती आसा तेन्ना हांव सारको ते जे पायप येता सोडला थंय वचून हांवें तें इन्स्पेक्शन केलें आतां न्ही वचून ऑलरेडी हाय जाल्लें आसा जेन्ना हांवें म्हाका कळलें तेन्ना ताबडतोब हांवें जेन्ना जे डिपार्टमेंटाक ते कंपनीकूय हांवें एक लेटर केलें व अशें अशें नुस्तें मेलां आनीक हें नुस्तें मारून हांगासर बिचार पडलेलें आसा तें पळोवन हांवें ताबडतोब कंपनीक लेटर केलें तशेंच सगळे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते सगळे डिपार्टमेंट जावं कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हेल्थाक केलो मागीर गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय केलें इलेक्शन मिनिस्टराक तेकाय केलें बाकी पुलिशेकूय केलें ते सगळे हांवें कॉपी केल्ली आसा आनी हाचो म्हाका अजून रिप्लाय येवंक ना म्हणटकीर जे म्हजे लायन कितें जाता तें ऑलरेडी हांवें जे डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर केन्ना आतां सगळें कळोन येता बाबा हेज्यानी फुडें आमी अशें जावपाक दिवपाक शकना कित्याक इतलें तर नुस्तें भंय आमचे बारीक भाव आतां सांगताले आपूण कसले गांव मारून कसले त्रास काडटा उदकान वचून त्रास काडटा नुस्तें हाडटा आनी हें नुस्तें आमकां खावपाक मेळना जाल्यार लोकांक विकपाक मेळना कितें आपल्याचें पोट कितें काय म्हणून आतां आनी खंय भाव सांगतालो हांगासर पायप आसा आनी ते पायपाक आपले नेट टेकून आपणें कितले फावट नेट बीन लावून लागलो अरे हांव म्हणटा इतलीं वर्सां हें जाता हें कित्याक हें लिपोन उरतालें हें कित्याक लिपोन उरलें हें म्हाका कांय सोदमना आनी हांव मागतां आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं देखून हें जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी कंपनी जी आसा तेंय हे इनिशिएटीव घेवपाक जाय हें भाव आमचे बारीक जे नुस्तेकार भाव भयणां आसा तांकां इफेक्ट जावपाक जायना जे आमचे बारीक लोक जो आमचे बारीक नुस्तें मारून आपलें पोट भरता हे पोटाचेर आमी येवपाक जायना हांव मागतां बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंट आहा ते जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट आमकां कितें तें कळपाक जाय आनी हो रिपोर्ट म्हाका हेचेर एक्शन म्हाका घेवपाक जाय आनी हांवें कंपनीकूय सांगलेलें आसा तेवूय घडये म्हाका केन्ना इन्स्पेक्शन येता ते पळयता आनी मागीर हाचेर कितें उपाय जाय तो हांव सोदून काडटलों. शुभम तिरोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 75 कोटी रुपया मोडून पुराय केल्ल्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून पणजेकारांक आनी खासा करून रायबंदकारांक आतां ह्या पावसांत लायटीच्या आपालिपाक तोंड दिवचें पडचें ना. अदीक म्हायती जाणून घेवपा खातीर पळोवयात हो स्पेशल रिपोर्ट. पणजेकारांक आणि खासा करून रायबंदरकारांक आता ह्या पावसांत लायटीच्या आपालिपाचो त्रास सोंसचो पडचो ना. कित्याक तर पणजे आणि रायबंदर भागात 75 कोटी रुपया मोडून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे काम सुरू केल्ले ते आता पुराय जावपा कडेन पावला अशी माहिती इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान दिल्या. रायबंदर भागात अजूनय खांब्यावेल्यान व्हायरी वेल्ल्यो. आता सगळ्यो खांब्यावेल्यो व्हायरी जमनी पोंच्यान वेल्ल्यान लोकांक लायटीच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडचें ना. तशेंच विद्रूप कशी दिसपी मशिनरी काडून तांच्या जाग्यार आर्विल्ले रिंग मेन युनिट आणि कॉम्पॅक्ट सबस्टेशन वापरिल्ल्यान शहराच्या सोबीतकायेंत भर पडल्या अशें तांचें म्हणणें. हातूंत 22.5 किलोमीटर 11 kV HT केबल, 66 किलोमीटर 1.1 kV LT केबल आणि 180 किलोमीटर ग्राहक आणि स्ट्रीट लाईट केबलिंगचो आस्पाव आसा.
गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. कुर्टी खांडेपाराच्या आमिगोस जंक्शना कडेन रस्तो रुंदीकरणा खातीर दोंगर कापणी नेटान चालू आसा. कसल्याच तरेचो सुचोवणी फलक लायनासतना उबो दोंगर कापपाचें काम सुरू आसा. ह्या प्रकाराक लागून पालसणाक वचून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. संबंदीत खात्यान हातूंत लक्ष घालून उपाय येवजण करची म्हणून थळाव्यांची मागणी. जंक्शन आसा, फाटल्यान रोड एक्सपान्शना रोड कटिंग जाल्लो आसा. तुमी दोंगर हो व्हडलो कट करून दवरला, पण ही माती इतली मोव आसा की म्हजो पांय भितर गेलो समतोच. तेन्ना हांगा एक बोर्ड ना, हें जें काम चालू आसा येदे व्हडल्या रस्त्याचे एक्सपान्शनाचे, पण हांगा एक बोर्ड दिसना की बाबा वर्क इन प्रोग्रेस गो स्लो, नाल्यार सायनबोर्ड ना, कांयच ना. आनी हांगा तुमी पळयतले की उदक पावसाचें हांगा साचलेलें आसा. आनी म्हाका सांग की हांगा जर फाल्यां कटिंग केलां, जर कोसळून लोकांचेर पडलें जाल्यार आनी जीव गेले जाल्यार जबाबदार कोण? तेन्ना मागणी आसा की सगळ्या जी कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेणें हांगा येवचें आनी हाजें एनालायसीस करचें की हें कित्याक जातलें आनी फाल्यां हाजे पासून आमी धोको जो आसा तो कसो आमी आडोवपाक शकता. जीव वचचे पयलीं आडोवपाची हीच म्हाका मागणी आसा. बाब CM प्रमोद सावंताचे कडेन भिवपाची गरज ना खरें, पण आमकां हें जर पळयत जाल्यार सामकी भिवपाची गरज आसा. हांगा नो एंट्री बोर्ड आसा तो सामको बॅन जाला. हांगा व्हडले हेवी ट्रक्स सगळ्यान रॉंग सायडीच्यान वता. तेन्ना एकूच मागणी आसा की आमच्या सामान्य लोकांचे जीव वाचोवचे. तुमी जशे खुर्च्यो वाचयता तशे आमचे प्रत्येक मनशाचे जीव तुमी वाचोवचे, तीच म्हजी मागणी आसा. आमी आतां फाटल्यान पळयताय येदो व्हडलो दोंगर अननेसेसरीली कट केला. अननेसेसरीली म्हणटा आमी, कित्याक फाटल्यान तर पळयशी तुमी VUP आहा न्ही, व्हेहिक्युलर अंडरपास, तेजो अलायनमेंट वेगळोच आहा. तेजो अलायनमेंट कितलोच तो भायर आहा आनी दोंगर घातुल्लो तो अलायनमेंटाच्या भायर फुडल्यान पळयल्यार कळटा. प्लॅनिंग म्हणटा तें वेवस्थीत ना सांगपा म्हणल्यार. दोंगर कापप हें गोंय सरकाराक सारकें सोंपें जालो आहा. जे थोड्याशा पयशांनी काम जाता तेजे टेंडरां वाडोवन दोंगर कातप, माती विकप हें चल्लेलें आहा. आतां पेट्रोल पंपा सायडीच्यान कितलीशी सुवाता अशें दिसून येता. चित्र पळयल्यार कितें कोणाक तरी एकट्या मनशाक सालबार करूंक दोंगर आख्या नेचर काबाक करपाक सरकार फुडें आहा. नदरेक पासून हाडले आमी, कांयच लक्षणां घेयनाय. आतां एक्सिडेंट जाताय, दर दिसा एक्सिडेंट जाताय पळयले कित्याक रस्तेच सारके नाय, रस्त्याचे डिजायन सारके नाय. आतां हांगा पळयता तुमी पळय, हे आमी कितले वर्सां जाले सांगता हिंगा ड्रेनेज मारा आनी उदीक हें खंयच्यान तरी प्रॉपर वाट करून ताका सोडा म्हणून. हें उदीक दर वर्सा पळोवंक मेवता हिंगा. काम म्हणटा ती जी सरकाराची यंत्रणा आहाय, वेगळी डिपार्टमेंटां ती कामूच करना हिंगा. नमस्कार, सध्या मी असा आमिगोस जंक्शना कडेन, सहकारी पेट्रोल पंपा कडेन आमिगोस जंक्शन आसा. 4 रस्त्यांचे डायव्हर्जन. एक रस्तो पणजे गेला, दुसरो फोंडा सिटीन गेला, तिसरो हांगा बायता खोलच्यान मडगांव गेला आनी चवथो आसा तो बेळगांव हायवे आसा. हांगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता जो दोंगर जो पोखरला, हांगा फाटली कितलीशीच वर्सां जाली रस्तो रुंदीकरणाचें काम चालू आसा. पूण संबंदीत यंत्रणेन कांयच काळजी घेयनासतना, कसलेच प्रिकॉशन घेयनासतना रस्त्याचें काम चालू केल्लें आसा. ह्या रस्त्याचें डायव्हर्जन करतना, हांगा काम चालू करतना कसलेच तरेचे सूचना फलक हांगा लायिल्ले नात. हालींच हांगा अपघात जावन 2 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला. हांगा अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. संबंदीत यंत्रणेन त्वरीत हांगा दखल घेवन जाय ती सूचना फलक लावचे आनी अपघात टाळचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर आमिगोस जंक्शन खांडेपारच्यान हांव शेखर नायक. फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या रस्त्याचेर हॉट मिक्सिंगाचें काम अर्दवट उरिल्ल्यान रस्तो रुंद करपा खातीर घातिल्ली माती रस्त्यार आयल्या. आतां पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाल्या. संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवन उपाय येवजण काडची म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. फोंड्या तालुक्यांतल्या फोंड्या मतदारसंघातल्या कुट्टी ह्या गांवांत जंय हांगा हॉट मिक्सिंग करपा खातीर तयारी चलताली, रस्त्याचें रुंदीकरणूय जाल्लें, पूण पावस पडलेल्यान हें काम हांगा आडोवन उरलां. थोडे कडेन बारीक बारीक पॅचीस मारलेले आसा. पूण हांगा सद्या ह्या कुट्टी एरियेन मथुरा बार्रा कडेन हांगा अशी परिस्थिती आसा की सगळो रस्तो रस्त्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा चिखल दाटला. हांगा दुचाकी स्वारांक गाडी चलोवपाक सामकें भयाभीत वातावरण आसा. अजून मेरेन तशी कोण पडलेल्याची घटना घडोवंक आपूण येतना वयतना लोकांक हांगा जीव हातान घेवन वयचो पडटा. संबंदीत यंत्रणेन जाता तितले बेगीन हो चिखल हांगसरल्यान पयस करचो, पावसाची वाट पळयत रावचें न्हू अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर कुट्टीच्यान हांव शेखर नायक. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण शुक्रारा गोंयभर पावसान हाजिरी लायली. सांखळे वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडलो.
रस्ते लेगीत उदका पोंदा गेले. हाका लागून येरादारी तशेंच लोकांची बरीच गैरसोय जाली. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919. शेवटचं संधीचं सोनं करा. तुमचं फ्लॅट आजच बुक करा. त्वरा करा, थोडेच फ्लॅट शिल्लक. मडगावमधील मध्यवर्ती ठिकाणी आके येथील जुलिएटा कॉम्प्लेक्समध्ये अगदी परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आपल्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा. अत्याधुनिक, प्रशस्त, सर्व सुविधांनी युक्त असे 2 BHK, 3 BHK फ्लॅट्स आणि कमर्शियल गाळे उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क करा. MS कजराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, ऑफिस क्रमांक 2, मजला 3, कर्मा पीस एव्हेन्यू, ओल्ड बस स्टँडच्या जवळ, वास्को कोर्टच्या समोर, वास्को दी गामा, गोवा. फोन क्रमांक 70 20 98 55 77 किंवा 95 27 69 39 10. आर्किटेक्ट विराज देसाई, RCC कन्सल्टंट राजन रेडकर. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.